नमस्कार. आयज आमी आसा झाडांनी हांगासर आणि आमी तुमच्या खातीर घेवन येता म्हादेव परिक्रमा 2. पहिली परिक्रमा जी आसली ती परिक्रमा आमी उस्त्यासून झाडांनी मेरेन केल्ली आणि तेन्ना एक म्हादेव बद्दल म्हायती तुमी आयकली आसतली. आणि आयची जी परिक्रमा आसा ती जी पहिली परिक्रमा सोंपलेली झाडांनी थंयच्यान आमी स्टार्ट करतात. थंयच्यान आमी कृष्णापूर मेरेन वयतले. म्हादेव न्हंयचो जो आमचे जी एंट्री जाता गोंयान थंय कृष्णापूर मेरेन वयतले. मागीर म्हादेव न्हंयक ज्यो सपोर्टींग न्हंय आसात, ज्यो म्हादेव न्हंयची स्ट्रेंथ वाडयतात, ह्यो सगळ्यो ज्यो न्हंय आसा त्यो सगळ्यो आमी पळयतले. आणि आमच्या वांगडा आसा आयज जिलू गांवकर सर आणि सगळे जाण वांगडी. सो सर आयज आमी खंय खंय वचपाचें आसा? आयज आमी गेली परिक्रमा एक जी आसली ती ज्या जाग्यार सोंपली झाडांनी थंयच्यान आमी आलतडी आयल्या. न्हंय क्रॉस करून आलतडी आयल्या. हो कडवळ गांव आमी जो आसा थंय पेंडाळ गांव. आणि ह्या पेंडाळच्यान आमी ही परिक्रमा सुरू करतात. आमच्या तोंडा वाटेन जी आसात ती कडवळ गांव आसा. फुडें पेडांनी एक गांव उरलो तो फुडें आहा ते सायडीन आसा. आणि आतां आमी हे सायडीन जे वयतले ते कृष्णापूर. म्हणल्यार सादारण आमी एक 2-3 किलोमिटर फुडें गेले की आमी कृष्णापूरच्या वाठारांत पावतले. म्हणल्यार कर्नाटक राज्यांत पावतले. ज्या जाग्यार कर्नाटकांतल्यान म्हादय न्हंय आमच्या गोंय राज्यांत प्रवेश करता. आयज आमी थंय मेरेन वयतले, कृष्णापूर मेरेन वयतले. आणि थंय म्हादय न्हंयच्या संदर्भान एक पवित्र अशी आख्यायिका आसा. पवित्र आख्यायिका म्हणटा हांव तिका. ते आख्यायिका संबंदीन आमी म्हायती घेतले, तितलो वाठार पळयतले. आणि ताजे उपरांत येतना म्हादय न्हंयक ज्यो सपोर्टींग रिवर्स आसा जाका आमी पानशिरे अशें म्हणटात, तातूंतलो सुको पानशिरो आणि जितो पानशिरो हे 2 पानशिरे जे आसात ते 2 पानशिरे आमी करतले. आणि त्याच बरोबर वागदरो नावाचो एक खास हांगासर वाठार आसा. त्या वाठाराक आमी भेट दितले आणि त्या संदर्भान खुबशी म्हायती जाणून घेतले. ही परिक्रमा आमी कडवळच्यान हांगासर सुरू करतात आणि कृष्णापूर मेरेन वयतले. आणि कृष्णापूर मध्ये वयतना म्हादय न्हंय कर्नाटकांच्यान गोंय राज्यान जंय भितर पावता ते तुमकां दाखयतले. खंय प्रवेश करता गोंय राज्यान ती. आणि त्याच्या फुडें वचून एक म्हादय न्हंयच्या संदर्भात कृष्णापुरांतच न्हय तर आमच्या पुराय 70 वाठारांत एक श्रद्धेचें स्थान म्हणून जाका आमी पळयतात ती पिस्त्याची कोण. ती पिस्त्याची कोण पळयतले. आणि त्याच्या संदर्भान जे आमचे एक सांस्कृतीक भावभावना ज्यो आसात किंवा आमची जी श्रद्धा आसा ते श्रद्धे संबंधान आमी थंय म्हायती घेतले. ताच्या उपरांत आमी फुडें वयतना म्हणजे परत येतना, कारण त्याच्या फुडें आमी वचचे नाच कृष्णापूरच्या फुडें. आणि थंयच्यान परत येतना म्हादय ज्यो वेगवेगळ्यो व्हाळ किंवा आमी ज्यो बारीक न्हंयो म्हणटात जे ताका सपोर्टींग उदक दितात त्या उदका संदर्भात म्हायती घेतना जितो पानशिरो, सुको पानशिरे जे 2 आसात तांकां भेटी दितले. तांचो थोडोसो प्रवाह पळयतले. आणि सगळ्यात म्हत्वाच्या ह्या वाठारांत एक थळ आसा जेचें नांव वागदरो म्हणून. तर त्या वागदऱ्याक आमी भेट दितले आणि त्याच्या संदर्भात हे परिक्रमेन म्हायती घेतली. आता आमी 70तलो जो निमणो गांव आसा कडवळी, ह्या कडवळी गांवांत पाविल्ले आसात. आणि म्हज्या उजवे सायडीन वयले सायडीन जे घर एक दिसता ते घर म्हादेव कडवळकर हांचें आसा. आणि 70 तालुक्यांतले हे निमणे घर, निमणो गांव आणि त्या गांवांतले निमणे घर. त्या गांवांत फकत एकूच घर आसा, महादेव कडवळकर ताचें नांव. आणि फाटलीं कितलींशीं वर्सां तो बावडो एकटोच हांगासर रावता. आणि म्हज्या दावे सायडीन हें जें दिसता तें ह्या कडवळ गांवचें देवूळ. ह्या देवळांतल्यो ज्यो सगळ्यो विधी पुजा बी आसा तो म्हादेव कडवळकर हांगासर करतात. तर ते पयलीं पळोवन घेवया.
आता आमी जे आसात तो कडवळ गांव आणि कडवळ गांवांत म्हणजे सादारण हांगाच्यान जर आमी लोकवस्ती पळयली भितर जाल्यार बंदीरवाडा जो आसा थंय निमणी लोकवस्ती मेळटा आणि थंयच्यान सादारण 7 किलोमिटर आमी रानान येयल्यात आणि ह्या 7 किलोमिटराचेर हे एकूच घर आसा आणि ताका आमी कडवळकर म्हादेवाचें घर म्हणून वळखतात. आनीक म्हज्या शेजाराक जी बसल्या ती ताची सून. आमी तेज्या कडल्यानच जाणून घेवया तांच्यो कांय समस्या आनीक ती हांगा जीण कशी सारतात ह्या संदर्भात थोडेशें जाणून घेवया. म्हाका सांगात तुमचें नांव कितें? माझे नाव अश्विनी नारायण गावकर. अश्विनी नारायण गावकर. कितल्या वर्सांनी लग्नाक तुज्या? आता जातले 1.5 वर्स जातले. 1.5 वर्स जाले. म्हाका सांग तूं 1.5 वर्स एका त्या वाठारांतल्यान म्हणजे सादारण खालाटीच्या वाठारांतल्यान तूं एकदम हांगा दोंगरान येयला आणि दोंगरान तूं 1.5 वर्स रावता. म्हाका सांग तुमकां हांगा उदक बिदक कशें मेळटा? खंयच्यान हाडटा तुमी उदक? उदक आमी गिमान मादेचे हाडटा आणि पावसांत मागीर हांगा झर आसा थंय व्हाळाचे हाडटा. व्हाळाचे. आनीक म्हादेक म्हणून उदक आसाच तुमकां, पण हे झरीचें उदक सादारण खंयच्या म्हयन्या मेरेन मेळटा? एक फेब्रुवारी लास्ट म्हयनो मेरेन मेळटा. फेब्रुवारी म्हणजे ह्या म्हयन्यान थंय उदक आसा? हय आसा. आसा मातशें, पण तुमी हाडटा थंयसरले? हाडटा. खंयच्या झरीचे? हय झरीचे हाडटा. आणि मागीर तुमकां कंप्लीट फेब्रुवारी सोंपल्या पण उदक सुकता हांगासर? म्हादय शिवाय पर्याय ना तुमकां? ना, आमकां आनी म्हादय शिवाय पर्याय ना. म्हादयचेर वचून कितलो टायम लागता हांगाच्यान? एक 10 मिनटां लागता. 10 मिनटां लागता. ही म्हादय जी व्हांवत येता ती कर्नाटकांच्यान येता, देगांवच्यान येता, वयल्या भीमगडांच्या. तुका कितें खबर आसा कर्नाटक सरकार म्हादयचे पात्र जे आसा ते वळयता, उदक बंद करता म्हणून? ना, तितलें म्हाका अजून कांय खबर ना. केन्ना आयकूंक ना कोणा कडल्यान बी? पण समज हे म्हादयचें उदक कर्नाटक सरकारान वळयलें म्हणजे बांद बी घालिना तो उदकच व्हरता दुसरे कडेन, ह्यावटेन जे गोंयान देंवता उदक ते परतून त्या वटेन व्हरता, जाल्यार तें उदक बंद जाल्या उपरांत तुमच्या जिविताचेर कितें परिणाम जातलो? हय, आमकां उदक मेन म्हणल्यार खावपाक नासतलें. कितें काम करतले जाल्यार तें उदक नासतलें. आमचे केळी आहा, माडयो आसा, तिंका मातसो मार बसतलो जाल्यार मागीर आमकां गांव सोडून वयचो पडटलो. निमाणी उदक म्हादय सुकली जाल्यार तुमकां गांव सोडून खंय तरी दुसरे कडेन वयचें पडटलें. तर अशे तरेन कर्नाटक सरकार जर म्हादयचें उदक वळयता, फाटली कितलीशीं वर्सां जाल्यार हो जो प्रश्न आसा तो चालू आसा, पण हे बायलेन जशें आमकां एक उत्तर दिलें की तिका अजून तें कांयच खबर ना म्हणून. हें तिकाच न्हय तर सत्तरींतल्या खंयच्याच म्हणजे वयल्या गांवांतल्या लोकांक अजुनूय खबर ना. बायलां मेरेन तरी हो विशय अजून पावूंकूच ना. जर म्हादयचें उदक वळयलें जाल्यार हे जो कडवळकर म्हादेव आसा ताची सून सांगता की आमच्या कडेन आनी पर्याय ना, आमकां गांव सोडचो पडटलो. पण तेंचें दारिद्र्य जर पळयलें जाल्यार खालाटीक वचून हे लोक एखादो प्लॉट घेवन किंवा जमीन घेवन घर बांदूंक शकतले काय कितें? थंय तांच्या उत्पन्नाचें साधन कितें आसतलें? हाचो जेन्ना विचार करतात तेन्ना त्यांच्या दोळ्या मुखार काळखा शिवाय आनी कांयच दिसना. ही हांगाची स्थिती अशी न्हय तर सत्तरीन जे वयर दोंगराळ भागांतले जे गांव आसात त्या सगळ्या गांवांची स्थिती अशीच आसा. आनी अजुनूय सत्तरीन खऱ्या अर्थान म्हादय संदर्भात जागृती जावपाची गरज आसा. कारण हे एके बायले वयल्यान आमकां कळटा, तिणे जी जाप दिल्या की तिका अजून खबर ना म्हादय वळयता म्हणून. म्हादयचें उदक केन्ना तरी बंद जातलें हें तिका खबर ना. ही अशी परिस्थिती सगळ्याच गांवांनी आसा. त्या खातीर गांवांतल्या तरणाट्यांनी एकठांय येवन गांवांनी वचून जागृताय करपाची गरज आसा अशें म्हाका ह्या वेळार दिसता. सत्तरी तालुक्यातलो एक लास्ट गांव आणि लास्ट गांवांतलें लास्ट घर, ते घरच्या बायले कडेन उलयले थंयसर आणि थंयच्यान जेन्ना फुडें येयले तेन्ना आमकां एक हांगासर सुकी न्हंय दिश्टी पडली. आणि तुम्ही पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान की हो सुंदरसो असो हांगासर साको घातलेलो आसा. सो सर म्हाका एक सांगात, हे जे आमी आज न्हंय आसा ह्या न्हंयचें नांव कितें? हे जे आमी आतां सद्या आसा ज्या जाग्यार उबे आसात
तो सुको पानशिरो म्हणटात पूण तो सुको पानशिरो सादारण फेब्रुवारी म्हयनो लागलो काय तो पानशिरे सुकतात जे पानशिरे बेगीन सुकतात तांकां सुके पानशिरे अशें म्हणटात आनी हो गोंयान पडटा हो जो पानशिरो आसा तो गोंयान पडटा हांगाच्यान सादारण 1 किलोमिटर किंवा अर्दो किलोमिटर आसतलें थंय आमची गोंयाची बाउंड्री आसा हो जो फाटल्यान आमकां दिसता तो साको जर आमकां कृष्णापूर वचूंक जाय पावसान जाल्यार ह्या सांकवा शिवाय आनी दुसरो मार्ग ना सो गोंयांक जोडपी म्हणटा हांव तसो गोंयान जरी आसलो तरी गोंय आनी कृष्णापुराक जोडपी हो म्हत्वाचो दुवो आनी हाज्या वयल्यानच सगळे लोक जे आसात ते यो वच करतात पावसा दिसांनी तुमी जर मुद्दाम पळयले जाल्यार हो तो जो सकयल दिसता ताका आमी गडगे म्हणटात गडगे आनी हे गडगे तयार करप म्हळ्यार आमी पुलाक जशे खांबे काडटात तशे खांबे काडल्यात पळयात ते आनी ते खांबे काडपा खातीर तेंच्यांनी जे वापरल्या वेली कश्यो त्यो बेतां हे रानांतली बेतां काडटात आनी त्या बेतांचे गडगे अशे वळून मागीर भितर फातर घालतात जेणे करून जे खांबे पुरलेले आसात ते कशेंच हालना केदें व्हडलें उदक येवं दी ते खांबे कायमचे तशे उरतात ओके म्हणजे आयज काल आमी पळयतात की आमच्या सिटीनी सुद्दां जे काय पुलां बांदतात कॉन्क्रीट घालून करतात ते सुद्दां कांय वर्सांनी ते पाड जातात किंवा तेंचे कॉन्क्रीट सुट्टा आनी कितें जाता पण हो म्हाका दिसता फाटल्या वर्सा जेन्ना पूर आयलो हे 3रे वर्स ह्या पळय हांव जाणा ते प्रमाण ह्या सांकवाचें हें 3रे वर्स 3रे वर्सा जरी 3रे वर्सा आसले तरी तेजो जो बेज आसा ते गडगे म्हणटात ते तो तेज्याकूय पयलींचो गडगे जे आसा ताजें ते जुने ओके आनी हे वयले आसा ते 3 वर्सां पयलीं बांदलेले हां म्हटल्यार केदो व्हडलो पूर पासून येयलो जाल्यार आमचे जे लोकल टॅक्निक्स जे आसा ती सामकी खूब स्ट्रॉंग आसा निश्चितच पळयात आतां केदे गेले फावटीक सुद्दां म्हादयक जेन्ना हुंवार येयलो तेन्ना हो साको आसलो ते गडगे अजून तशें आसा पळय काय जावंक ना ताका म्हणजे आमच्या जाणट्या कडेन इतलें तंत्रगिन्यान आसलें तंत्रगिन्यान म्हणटा हांव ताका तंत्रगिन्यान जें आमी स्कुलांनी वचून शिकतात आतां ते तांच्या कडेन आसलें तांकां खबर आसा खांबे कशे बांदप साको कसो बांदप हें सगळें आमच्या जाणटेल्यांक खबर आसलें हें दायज आमचें जर म्हादय न्हंयूच सुकली हांव म्हादय न्हंय जर संदर्भान जर उलोवपाचें जाल्यार म्हादय न्हंय सुकली पानशिऱ्यांक उदक नासतलें बरोबर पानशिऱ्यांक उदक ना जाल्यार साको कित्याक जाय तें म्हळ्यार ही साको परंपराय ताच्या बरोबर नश्ट जावपाची शक्यता आसा हें खूब म्हत्वाचें फक्त उदकच सुकतलें अशें ना तर आमचे संस्कृतीचेर घालो घालता हो जो आतां तुमी सुको पानशिरो म्हटलो हेजो उगम खंय जाता हाचो उगम आमच्या सोसोदुरीक जेका आमी ताका सोसोदुरीक म्हणटात पूण गोंयच्या नकाशाचेर ताका सोसोगड म्हणटात हो जो सोसोगड आसा त्या सोसोगडाच्या मुळसांतल्यान सादारण एक 400-500 मिटर येयलो की नामो गुणो आहा त्या नाम्या गुण्या कडेन हाचो उगम जाता सादारण हांगाच्यान तो 3-4 किलोमिटर फुडें बहुत आतां आमी अशा एका प्लेसीर पावल्या जी प्लेस आमकां खूब म्हत्वाची प्रत्येकाच्या लायफान म्हादय बाबतीन तरी कित्याक तर जी कर्नाटक राज्यांतल्यान म्हादय गोंयान एंटर करता तो सारको एंट्री पॉयंट हांगासर आनी आमच्या वांगडा रघुनाथ सावंत आसात तांकां विचारया म्हाका सांगात ही जी प्लेस हांगासर म्हादय आतां कर्नाटकांतल्यान येवन गोवान पावता ती ही प्लेस ह्या प्लेसीचें नांव कितें हे नाव कोडवळ म्हणटा कडवळ गांवाचें नांव कोडवळ म्हणटा हां आनी ही म्हाजे आमच्या उश्ट्या पावली उश्ट्याच्यान सोनाळी पावली सोनाळीच्यान आमच्या तारीर पावली तारीच्यान कुर्शाच्यान वेळग्याच्यान खडकेच्यान गुळेले पावली गुळेलेच्यान उसगांवां पावली ही म्हाजे पण ही जी जागा आसा ह्या जागेक कितें नांव आसा हिका शिमा म्हणटा कोडवळची आनी कंगाड शिमा म्हणटात ताका बोंड्री वांदरखडी म्हणटा ताका वांदरखडी म्हणटा त्याच्या सकलच्यान गेल्या ते पोंच्यान म्हणजे एक असो तुमी जर पयशे आहात जाल्यार एक सुंदरसो असो परिसर हांगासर म्हणजे जर एकदां मनीस हांगासर पावलो की परतून घरा वचोन ना अशें सारको अशें म्हणजे सारको एक मन प्रसन्न करपी असो एक वाठार असो ज्या जाग्यार कर्नाटकांतल्यान म्हादय येवन गोंयान हांगासर ह्या प्लेसीर एंट्री करता
आता आमी पावले आसा कृष्णापूर हांगासर आणि कृष्णापूर सगळ्यांक खबर आसा की एक जागृत देवस्थान आणि चड फेमस अशी जागा आसा ती हांगासरलें जें नुस्तें सो ह्या प्लेसी बद्दल कितें धार्मीक महत्व आसा आणि बाकीच्यो गजाली सगळे आमी आमच्या बरोबर आसा जुलू गांवकर सर त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवया. सर ही जी प्लेस आसा कृष्णापूर खूब फेमस प्लेस. हांगासर नुस्तें पळोवपाक जायते लोक येतात भायल्यान सुद्दां आमच्या गोवा भायल्या आनी फॉरेनसून सुद्दां लोक येतात. सो कितें महत्व आसा ह्या प्लेसीक? आता आमी ज्या जाग्यार उबे आसात तो कृष्णापूर गांवांतलो सगळ्यात महत्वाचो जागो जाका आमी पिस्त्याची कोण म्हणून वळखतात. आणि पिस्त्याची कोण हे आतांच न्हय तर शेकड्यांनी न्हू हजारो वर्सां पयलीं सावन सुद्दां ह्या जागेचें म्हत्व आसा आनी ताका एक सांस्कृतीक वारसो आसा. अशें म्हणटात की हांगासरलो जो देव आसा ताका आमी पिस्तो म्हणटात. तो जागृत देवस्थान आणि तो लोकांच्या उल्याक पावता. तुम्ही जर हांगासर येयले आणि पिस्त्याक सांगलें की पिस्त्या म्हाजें अमूक अमूक काम आसा तें तूं कर म्हणून जाल्यार तो तुमच्या उल्याक पावता आणि तुमचें काम जाता. अशी हांगासरली महती आसा. आणि सगळ्यात महत्वाचें म्हणल्यार हांगासर आमी हालीं येवपाक लागल्या. म्हूण जेन्ना आमी 100 वर्सां फाटीं वयतात तेन्ना त्या जाणट्यांनी ज्यो आमकां कथा सांगल्यात त्यो अश्यो आसात की ह्या गांवांत जर केन्ना कोणूय जाणटो येयलो तर तो सोयरो येयलो आणि त्या घरान जर नुस्तें नासत किंवा ताका वाडपा खातीर कितें नासत जाल्यार तो मनीस घरचो कर्तृत्व येवन मनीस आहा तो हांगासर येता आणि पिस्त्याक म्हणटा की पिस्त्या आयज आमगेर सोयरे येयल्यात कितेंय नुस्तें दी मरे अशें म्हणून तो गरज बसतालो खंय तरी हांगासर न्ही दुसरे कडेन खंय तरी जाल्यार ताका एक बरें नुस्तें फारवतालें. पण आमकां सांगतना अशें सांगतालें की पिस्त्या दी मरे एक नुस्तें अशें म्हटलें की नुस्तें येवन भायर पडटालें. तर ही ताजे फाटली एक आख्यायिका आसा. तुम्ही पळयता आसतले हांगासर ही जी नुस्तें तुमकां दिसतात हें नुस्तें कितल्याश्या वर्सां पर्यंत हांगा फक्त हें आमकां बारीक बारीक दिसता पण ह्या कोणीक म्हज्या इतलें सुद्दां एक नुस्तें आसतलें जें दिसना आनी सहसा तें कोणाकूय दिसना. हें खूब म्हत्वाचें. आनी ह्या जाग्याचेर कोणी येवन केन्ना फकाणां करची न्हू मस्ती करची न्हू. जो कोण हांगासर येवन मस्ती करता फकाणां करता ताजें पानवळ ताका भोगचें पडटा. कारण सगळ्यो जर घटना पळयत गेल्यो फाटल्यो इतिहासांच्यो जाल्यार ते सिद्ध जाता. कारण असोच एक नंदी बैलकार हांगासर येयल्लो शेकड्यांनी वर्सां पयलीं आनी तो हांगासर येवन पिस्त्याक ताणें आंगवण केली की हे पिस्त्या हांव गोंयान वयता म्हाका भरपूर येणावळ मेळूं दी म्हणून आनी येताना हांव तुका पोटाचेर बैल खेळोवन दाखयता अशें म्हटलें आनी तो गेलो सकयल गोंयान. त्या वर्सा ताका इतली येणावळ मेळ्ळी की ताच्यान ती हाडपा जायना जाली. आनी तो येताना जेन्ना परत हांगासर पावलो तेन्ना तो रावलो हांगासर. ताका याद जाली म्हाका बैल हांगासर खेळोवन दाखोवपा जाय कारण हांवें आंगवण केल्या. पण जेन्ना ताका दिसलें की आरे काळोख जाला येदो व्हडलो दोंगर म्हाका सोडून पयस वचपा जाय खानापुरा पावूंक जाय रातचें तेन्ना आपूण आतां कसो दाखोव वयर वयतलो कारण बैलाच्या फाटीचेर सगळें तांकां जे मालवज मेळ्ळेलो पयसो आसलो काजी असले भात असले सगळे दाळयले. तो म्हणपालो हांगा कित्याक आपूण मातसो वयर वयतलो आनी करतलो म्हणून. आनी तेणी पिस्त्याक सांगलें आपूण वयर वयता मरे आनी तुका खेळ करून दाखयता म्हणून. पिस्तो त्या बैलाक घेवन उदक बिदक पिल्या उपरांत तो वयर गेलो. वयर दोंगर आसा एक थंय पठार सोंपता म्हणजे पठार सुरू जाता. थंय गेलो आनी म्हणपा लागलो की आतां काळोख जालो मरे आसूं म्हणून वयता जरा म्हणून. आनी थंय धोलूक घेतले आनी धोलक्याचेर बडी मारपाक म्हणपा लागलो पिस्त्या तुका हांवें फटयलो रे फटयलो म्हणून. सादी गजाली इतली. तो म्हणटा थंय आसा हांवें तुका फटयलो रे फटयलो म्हणून. ताजो बैल ज्या जाग्यार उबो आसलो थंय एक व्हडलें भोम पडलें विवर पडलें आनी तो बैल नाच जालो त्या भोमांच्यान सकयल गेलो ऑन दी स्पॉट थंयच. तेन्ना ताका कळ्ळें की आपणें ह्या देवाची फकाणां केली आनी ताजें प्रायश्चीत जें आसलें पानवळ तें म्हाका भोगचें पडलें. पूण आतां तो बैल खरोच पिस्त्यान लिपयला काय कितें हो एक ताका डावट आसलो. म्हणून तो थंयच्यान सकयल येयलो पयरत आनी हांगासर येवन पांयाक पडून म्हणपाक लागलो की पिस्त्या आपूण चुकलो माफ कर म्हाका आनी म्हजो बैल जर तुवें खरोच लिपयला जाल्यार म्हाका तो परत दाखय. आनी अशें सांगतात की हे कोणींतल्यान तो बैल असो वयर सरलो एकदां वयर सरलो खळा खळा करीत. जे ताणें कपडे बी घातलेले असले जे धनधान्य असले त्या धनधान्या सकट वयर सरलो. परत ताणें म्हटलें की पिस्त्या आनी एकदां दाखय मरे आनी परत एकदां दाखय. आनी ताज्या उपरांत कळ्ळें की ताज्या उपरांत ताणें ठरयलें की हेज्या फुडें आपूण केन्नाच पिस्त्याची फकाणां करचो ना मस्ती करचो ना. ही सादी गजाल अश्यो खूब घटना हांगासर आसा. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें हें जें नुस्तें आहा ह्या नुस्त्याक इंटरनॅशनल मागणी आहा.
खूब मागणी आसा ह्या नुस्त्याक पण कोणूच मनीस गांवांतलो सोडात भायलो सुद्दां मनीस येयला केन्नाच हांगासर गरी घालून बसचो ना हांगा गरोवचो ना नुस्तें नुस्तें जाय जाल्यार सकयल वचपाचें गरोवपाक थंय मेळटलें थंय तुमी धरात न्हायात किंवा जी बाली म्हणटात आमी जाळी ती जाळी घालात नुस्तीं धरा पण हांगासर जर तुमी कितें फकाणां केली मस्ती केली जाल्यार तेजें पानबळ मेळटा ताका लागून जे हांगासर भायले लोक येतात तांच्यांनी सांबाळून रावचें पण अशें आतां जे कर्नाटक गव्हर्मेंटाचे आतां जे षडयंत्र चालू आसा जे म्हादय जे डायवर्ट करपाक चालू आसा ते जर डायवर्ट केले म्हादय जाल्यार तेजो इफेक्ट हांगा पडटलो काय कितें आनी जर इफेक्ट पडलो जाल्यार हे नुस्त्याच्या अस्तित्वाचें कितें जातलें रस्ता निश्चितच पडटलो कारण कर्नाटक सरकारान जो DPR तयार केला त्या DPRान तांणी जे दाखयल्या प्रोजेक्ट ते सगळे हेजे वयर आसात गवाळी जे आसा आमगांव किंवा बाकीचो जो परिसर आसा सगळो त्या परिसरान ते सगळे प्रोजेक्ट आसात आणि जेन्ना ते प्रोजेक्ट सुरू जातले कर्नाटक सरकार फक्त डॅमाच बांदून रावना तो म्हादयचो प्रवाह वळयता आणि जर प्रवाह वळयलो जाल्यार निश्चितच हाजेर परिणाम जातलो आमी म्हणटाले की कितें जातलें कांय जावचें ना अशें ना आनी आतां रोखडें कांयच कळचें ना समजा आतां जालो प्रोजेक्ट एक 4-5 वर्सांनी परिणाम कळटले ना 10 वर्सां 25-50 वर्सां वयतली टोटल परिणाम कळपाक तुमी हालींच आयकलां आसतलें की उत्तराखंडान जोशी मठान फुटल्या दोंगर ते सुद्दां हे अशीच कारणां आसात थंयसर जी जाल्ली परिवर्तनां पर्यावरणाची जी हानी जाल्या ताका लागून हें पाणी जेन्ना सुकतलें म्हादय जेन्ना दुसरे वटेन वयतली मलप्रभेन वयतली तेन्ना ह्या झाडांचें कितें जातलें ह्या दोंगरांचें कितें जातलें ते परिणाम आमकां रोखडे कळचे ना भविश्यान कळटा सो निश्चितच जातलो परिणाम आतां म्हाका सांगात हो जो आतां म्हादयचो प्रवाह आसा ह्या प्रवाहाचेर कितले प्रोजेक्ट्स येतात तेंचे आतां एग्जॅक्ट हाजो अजून DPR तांचो क्लियर जावंक ना तांचो जो DPR तेंच्यांनी आतां परमिशन मेळ्ळा ते कळसा बंडोळा ते सायडीक म्हणजे कणकुबी जो वाठार आसा थंयसर तेंचे 6 प्रोजेक्ट सुर्ला गांवांत येता आमच्या सुर्लाच्या वाळाचे तो आनी अशें म्हणटात की हेचेर 12 प्रोजेक्ट आसा एक्झॅक्ट म्हाका आंकडो सारको खबर ना पण 12 आसात म्हणजे कळसाचेर 6 प्रोजेक्ट ह्या न्हंयचेर 12 प्रोजेक्ट आणि हलतरा न्हंयचेर हलतरा आनी ही एकूच न्ही फुडें वयता ती त्यो मागीर कितें आसा ट्रिब्युटरीज ज्यो आसा बारीक बारीक त्यो म्हादय म्हणून स्पेशल अशी ना फुडें गेले की ते ट्रिब्युटरीज वेगवेगळ्यो बारीक बारीक जशें आमी आतां पळयात येयले तो आमकां पानशिरो मेळ्ळो एक जितो पानशिरो सुको पानशिरो अशे पानशिरे वयर आसा त्या पानशिऱ्यांचेर हे प्रोजेक्ट म्हणजे एकंदरात जर म्हादय फाल्यां जर ह्यो डायवर्ट जाल्यो आनी म्हादय डायवर्ट जाल्या उपरांत तुमी हांगासर जाणा की कितलेशेच लोक एज अ ट्युरिस्ट म्हणून येतात ह्या प्लेसीचो आनंद घेतात कांय लोक ओवरनायट रावतातूय बीन आनी हे हांगासर एक नॅचरल आमचो एक्वेरियम जो आसा पळय तसो हो म्हाका दिसता किंचितूच खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळटलो अशें नुस्तें नॅचरली अशें पळोवपाक सामकें म्हाका दिसता सबंद गोंयभर तरी असो स्पॉट खंयच ना खंय पोचलेले बाकी खंय तरी आसतलें दुसरे कडेन स्पेशल तळ्यांनी बी एक वेळ आसूं येता पण नॅचरल फ्लो जो आसा त्या नॅचरल फ्लोन सबंद गोंयांत एकमेव स्पॉट म्हणजे जर म्हादय डायवर्ट जाली जाल्यार फक्त उदक न्ही आमची संस्कृती आणि हे जीव झाडां पेडां हेंचेर सगळ्यांचेर इफेक्ट पडटलो आणि हेंचेर जर इफेक्ट पडत जाल्यार डायरेक्टली कसोय जावं मनीस जातीचेर इफेक्ट पडटलो मनशाच्या जिवाचेर इफेक्ट पडटलो म्हणून आमकां खरेंच फुडें सरोन अवेरनेस करून हो DPR आसा तो तरी कॅन्सल करपाचो आसा किंवा सरकारान जी पावलां उखल्ल्या त्या सरकारा आतां तुमकां कितें दिसता की सरकारान जी पावलां उखल्ल्यात तेचेर गोव्या वाटेन कितें जावपाक शकता सरकार जे पद्दतीन आमचो विशय फुडें व्हरता तो प्रोसेस सामको स्लो आसा सरकार आपले परीन यत्न करता कायद्याची लढाई जी लढपाक जाय ती सरकार ते दृश्टीन प्रयत्न करता पण जो मेरेन लोक जागृती जायना लोकां मदीं ह्या संदर्भान की बाबा आमी उठाव करूंक जाय हे म्हादयचे पूत आमी हाचे जे परिणाम जातले ते आमच्या फॅमिलीचेर जातले आमचे फुडले पिळगी जे येतले त्या पिळग्यांचेर जातले हे जो मेरेन लोकांक पटना तो मेरेन लोक जागृत जावचे ना सो म्हाका दिसता जे तरणाटे हांगासर येतात खास करून विजीट दिवपाक तांची ही लागणूक जाता कारण फक्त 70तलेच येनात 70चे भायले खूब येतात तर तांची ती एक लागणूक जाता की तांच्यांनी आपल्या वाठारांत वचून जागृताय करूंक जाय गरज आसा बरोबर
फाल्यांचो जर आमचो आतां भविश्य काळ जर आमकां जर बरो आमकां राखून दवरूंक जाय जाल्यार आयज हो वर्तमान जो आसा तो खरोखरच आमकां राखपाची गरज आसा. कित्याक तर म्हादय फक्त उदकाचेर हो प्रश्न ना, तर उदक ना जाल्यार कितकेश्योच गजालींचेर डायरेक्टली इफेक्ट जातलो हें आमकां समजून घेवंक जाय. आयज आमी ही जी दुसरी म्हादय परिक्रमा केल्ली ताच्या अंतीम टप्प्याचेर आमी पावल्ले आसात. आयज कृष्णापूर साकून आमी परत येवन पानशिरो जो आसा ते कडवळच्या पानशिऱ्या कडल्यान आमी वयर चडले आनी तुळस कोणी कडल्यान वाघदऱ्याच्या मुळसान येवन पाविल्ले आसा. वाघदरो ह्या थळाक एक सांस्कृतीक दायज आसा, सांस्कृतीक म्हत्व आसा, तशें पर्यावरणीय म्हत्व आसा. आमच्या वांगडा आयज ह्या वाघदऱ्याचेर मार्गदर्शक म्हणून येयल्यात ते शिरगांवचे गांवकार रघुनाथ सावंत. ते आमकां ह्या वाघदऱ्या संबंदान म्हायती दितले. पण आमी आतां ज्या वाघदऱ्या ह्या थळाचेर जे बसल्यात, हो जो पानशिरो आसा त्या पानशिऱ्याचेर आमी आसात. आनी हो पानशिरो सोसो दुरीक म्हणल्यार सोसो गड जो आसा ह्या सोश्या गडाच्या मुळसाक वळण घालून फुडें गेला आनी इंदोळ्याच्या लागसार हो पानशिरो उगम पावता आनी थंयच्यान तो व्हांवत व्हांवत गोंयांत येता आनी कडवळच्यान मागीर तो म्हादय घेवन मेळटा. ह्या वाठाराचें पर्यावरणीय म्हत्व म्हणल्यार ह्या वाठाराक तरेकवार जी जिवावळ आसा, जनावरां जी आसात ती जनावरां आमकां पळोवपाक मेळटात. आनी अशें म्हणटात, जाणटे सांगतात की हो जो वाठार आसा हो वागाचो अधिनिवास आसलो आनी ताका लागून ताका वाघदरो अशें म्हणटात. त्या शिवाय ताका सांस्कृतीकय म्हत्व आसा की ह्या वाठारांत जो देव आसलो त्या देवानच ह्या थळाक वाघदरो अशें नांव दवरलां. त्या संदर्भान रघुनाथ सावंत तुमकां बरी म्हायती दितलो, ते बरी म्हायती सांगतले. सो आमी तेंच्या कडल्यानच ती म्हायती घेवया. वाघदरो एक देवान ताका ह्या पेंडळ्याच्या गांवांत जोडटा आसतना ते एक नांव दवरलें तेणी. तेजें देवाचें नांव वाघदरो आनी एक त्या जाग्याचें वाघदरो म्हणटकीर एक आपलें नांव दवरया म्हणून ते मायेन त्या वाघदरो म्हणून नांव दवरलें आनी माया बसली हांगा. आनी ती माया पेंडळाची एक, पेडांनी एक आनी झाडांनी एक, 3 माया बसल्यो. म्हणजे मालक पेंडळकार, व्हडलो भाव, व्हडली माया पेंडळाची, दुसरी पेडांनीची आनी तिसरी झाडांनीची. पालकार व्हडलो म्हणजे ते माया ते जे कोण जल्माक जोडपी आसले ते सोंपले, गांव सोंपलो. 60 घरां आसलीं ती 60 घरां नश्ट जावन गेली. ते कांय तेजें थंय उरोना, पागो सुद्दां उरोना. म्हण आतां जावयांक दिवचें आनी करतलो कोण? पालकार व्हडलो जावं, भास्कार दुसरो आनी सावाड्याकार तिसरो. तिगांक 3 शेतां दिली आनी कांय उत्पन्न नासलें. तितकी शेतां तितली आसली. तिनूय वांयगणां तांकां दिली. 4 वांयगणां आसा, 2 भास्कारांक दिली, एक वाताळाचें वांयगण म्हूण आसा हें माडा कडलें आनी वाताळाचें एक ही व्हडल्या भावाक दिली, जावयांक दिली पालकाराक. आनी दुसरें मार्गा वयलें वांयगण मास्काराक दिलें दुसऱ्या जावयांक. आनी तिसरें काजरांतलें वांयगण म्हणटात ताका, म्हाजेचे कडेचें तें सावाड्याकाराक दिलें, जावयांक दिली. आनी ते जावय करतात. पण म्हाका एक सांग, हो जो वाघदरो आसा तो गांव आसलो तेन्ना? गांव आसलो. म्हणजे वाघदरो असं नांव पडलें ताचे फाटल्यान कारण आनी कितें? म्हणजे ते हांगाचे थळाचे मायेन तेजें नांव दवरलें हें खरें, पण वाघाचो आनी त्या गांवाचो असो संबंद आसा काय कितें? ते म्हाका सारकी खबर ना. पूण तेणी एक हें दवरलें, आपलो देवाचें नांवच वाघदरो, वागुत्रें म्हणटा अशें, वागरें म्हणून ते तेणी नांव दवरलें आपलें वागरें म्हणून. ह्या गांवांत ताका वाघाक मारूं नये केन्ना. तो मनीस घरा पावतना तो नश्ट जातलो. वस्ती घेवन येना मारलो जाल्यार. राव फार मारलो जाल्यार घेवन पावतलो घरा पळोवंक जाय. रावकच जाय, थंयच पळोवं येना रातचो. तो मनीस वयतलो. हय, म्हाका एक सांग, तुमी ह्या वाठारांत खूब भोंवल्यात. खूब भोंवल्या. म्हाका सांगात, ह्या वाठारांत वाघाचो राबितो आसता? आसता, भरपूर आसता. वाघाचो, गयांचो, सगळीं जनावरां आसता वाशालां. पण वाघ असो मोठो पट्टेरी वाघ आसा? पट्टे मोठे मोठे वाघ सामके एकदम भयंकर वाघ. हे एकदां आमी शेतान येयल्यो, तो गोरो राम आसलो तो. हे माळ्याकारी सांडून पळयले. आमी हे हांगा चाव केली, ते पळयले सांगून आनी आमी चाव केली.
वाघ गर्जना सोडून आवलो अकान सामकी मोठी सामकी एकदम. ही जे थळ आसा ज्या थळाचेर आमी आतां उबे आसात आनी जे पळयतात म्हज्या फाटल्यान जो दिसता तो तुळसकुणीचो धबधबो. हो जो हांगासर उदकाचो डोह दिसता, उदकाचो संचय दिसता तीच तुळसकूण. आनी हाच्या वयर व्हडलो फातर आसा आनी ताका लागून त्या फातराचेर जे सुळसुळीतपण जें आसा ताका लागून ताका सुळसुळ्या फातराचो धबधबो अशेंय म्हणटात. ह्या कुणीचें वैशिश्ट्य म्हणल्यार ही भितर कितली खोल आसा ती अजून कोणाकूच खबर ना. कारण लोक सांगता त्या प्रमाण ती कमीत ती 1 माड भितर खोल आसा. आनी हे जो आसा तो जितो पानशिरो 12 म्हयने हेका उदक आसता, हांगा मेरेन तरी आसता. मागीर मागीर हळू ते सुकत वयता सकयल मे म्हयन्यान सुमार. पण हे जी तुळस कोण आसा ह्या तुळस कोणी तरेकवार नुस्तीं आसात. जे आमचे साई नुस्तें जे आसात ही साई नुस्तीं आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटात. आनी पावसाळ्यांत पावसाच्या दिसांनी ह्या पानशिऱ्याक जे नुस्तें वयर चडटा तें चडशें ह्या कोणींतल्यान वयर चडटा. हातूंत मळये आसात, शेंगाळ्यो आसात, खळेर आसात, घोळशीं आसात आनी खडस सुद्दां आसात. त्या शिवाय बारीक बारीक जें नुस्तें आहा तें तरेकवार नुस्तें हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या व्हाळान जाणटे सांगता त्या प्रमाण ह्याच कोणीचें नुस्तें हेज्या वयर वयता. ताका लागून हे कोणीक खूब म्हत्व आसा. आमचे म्हादय न्हंय जे कांय जिते पानशिरे आसात त्या जित्या पानशिऱ्या मदलोच हो एक पानशिरो. हो पानशिऱ्या ह्या पानशिऱ्याच्या प्रवाहांतल्यान जर आमी वयर वयर वचत गेले जाल्यार आमी वागदेऱ्या मेरेन पावतात. आनी वागदोरो मुखार काडून फुडें इंजोळ्या म्हणून गांव आसा ह्या इंजोळ्या गांवा कडेन पावतात. आनी इंजोळ्या गांवाच्या बॉर्डरीर ह्या पानशिऱ्याचो उगम जाता. ताका तेंकूनच जो आसा तो सोसोदुरीक, ताका आमी सोसोदुरीक म्हणटात. पण भुगोलांत ताजो उल्लेख सोसो गड म्हणून जाता. तो हो सोसो गडाक लागून हो पानशिरो आसा. आनी हो पानशिरो जर केन्ना सुकत बी जाल्यार ताचो परिणाम म्हादय न्हंयचेर आनीकय भयानक जावपाची शक्यता आसा. म्हणून हे जे बारीक बारीक पानशिरे आसात हे पानशिरे आमी वाचोवंक जाय. हे पानशिरे जर वाचले जाल्यारच आमची म्हादय न्हंय वाचतली. आनी ताका लागून आमी जागरूक जावन ह्या पानशिऱ्यांचेर उदक जें आसा तें राखपाचो यत्न करूं.